कुवरा सोमेस उबांताळे काळजा आमची भेटयता गायना स्वादी Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Amka Basa Praulai Tuci दुखा पुस्ताय तुझे सशीत नावो येता आमची कंद बेजाराय सांगता स्वाधी Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Am so vishev vada lamotlochiv raktai tu am so dev usam buldayan poin katav tuche Somya Padev Rauta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta देखून पुण्याचे पुनपा वाट्यान दिसचे मुखा मोल देवाचे फांकय किरणा तुझ्या सारख्या आमची जिनी संतोषाचे स्वादी Sacramenta स्वादी Sacramenta मोगाळ भवनवानी भयणीनो येवकारिस्तांतलो जेजू ह्या उंड्या रुपार ताचें दर्शन आमकां दिते आसा ह्या मंगळाराच्या सकाळींच्या वेळार सुमयाचें आराधन करूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या पवित्र आल्तारीर उंड्या रुपी अजारसच्या जेजू आमच्या जिव्या देवा तुका आमी आराधन करता ह्या संस्काराद्वारे तूं आमचें आत्मीक खाण जालाय तुज्या जिवान आमकां भरल्यांत आमचे थंय तूं एक जालाय आमकां तुवें ऊंच उबारल्यांत ह्या साक्रामेंतान तुका पळोवचें तुका भोगचें तुजे लागीं उलोवचें तुका सदां भेटचें तुजो सांगात जोडचें आनी तुजें आराधन करचें भाग फावो केलाय आमच्या आत्मीक दुस्माना विरोध झुजोवंक सक्तीन भरल्याय परत आनी परत तुजें बलिदान भेटोवचें आनी तुका सेवचें व्हरतें भाग आमकां दया केलाय येवकारिस्ताद्वारे
तुझे कश्ट मोराण आनी जिवानपण नियाळूंक आनी संभ्रामूंक आमकां फावो केलाय. ह्या तुज्या मोलादीक देण्या पासो जेजू तुका जावं अर्गां आनी ओगळाप आराधन आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. दया करून बसा. सोम्याचें आराधन करण आमची जबाब जावं दी. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सोडवंदरा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेस्त्री. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या जिवा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सुका. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेस्सिया. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या इश्टा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या बरवोशा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या दैरा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सर्वा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिवंत देवाच्या पुता. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू मनशा पुता. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू महोन्नताच्या पुता. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू दाविदाच्या पुता. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू नाझारेना. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू वाट सत आनी जिविता. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गा संवसाराच्या राया. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू बऱ्या गवळ्या. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू पास्काचे शेळये. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू दुलोप सैर्या. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू कत्नातले शेळये. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आल्फा आनी ओमेगा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गींच्या उंड्या. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिविताच्या उंड्या. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू संवसाराच्या उजवाडा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गींच्या दारा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गाचे सावये. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू बोगसाण्याच्या देवा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू संवसाराचे बचावे. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. अर्गां तुका सुमिया जेजू. अर्गां तुका सुमयान जेजू. अर्गां तुका सुमिया जेजू. अर्गां तुका सुमयान जेजू. ओगळाप तुका सुमिया जेजू. ओगळाप तुका सुमयान जेजू. ओगळाप तुका सुमिया जेजू. ओगळाप तुका सुमयान जेजू. स्तुती तुका सुमिया जेजू. स्तुती तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया. 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 तर मोगाच्यानो सोमियाची स्तुती करण संतोष बरीत काळजान आमी गावया एक गीत जेजू मुझे थंय. गीत नंबर तुमच्या बुकलेन स्वाती सक्रामेता बुकान गीत नंबर 13 पान नंबर आनंद. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे विणे. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय.
지혜나 함다체 위네 목두소 불어 소며 목두소 불어 이슬레구 집들로로 목두소 걸어 부이 아카소로 소며 부이 아카소로 목갈산 배도 나서 세상 마소도로 Sumusurai ani tosmujendai ani maka kai ule Jisumujenga ani tosmujendra Chiena hamda chevine Jisumusurai ani tosmujendai Ani makana kai une Jisumujenga ani tosmujendra Chiena hamda chevine Moktuzo puro somya Moktuzo puro Islegu Chivdilolo Moktuzo koro Bui akasolo somya Bui akasoro Mokazan bedo aso Sesan pasonuro Jisumujenga ani jisumujenga ani makana kai une Jisumujivat takakushikurumpan Chiena hamta chevine Jisumujenga ani jisumujenga Ani makana kai une Jisumujiva takakushikurumpan Jiena hamta chevine Moktuzo puro somya Moktuzo puro Islegu Chivdilolo Moktuzo puro Bui akasoro somya Bui akasoro Mokazan bedo naso Sesan pasonuro Mokazan bedo naso Sesan pasonuro मोगाच्या नो कीर्तनकार 130 आणि 8
Psalm 138 आमकां सोम्याक सर्वेस्पराक अर्गां दिवंकू आनी स्तुती करूंक उलो दिता. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्ता प्रास तुवें वर्तें केलां. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. संवसाराचे सर राय तुजी स्तुती करूं सर्वेस्परा, कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां तांणी आयकल्यांत. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करूं, कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. वय सर्वेस्पर बोव वर्तो तरी कालत्यांचेर तो नदर घालता आनी गरब्यांक पयस तावन वळखता. विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. म्हजे रागान जळतेल्या म्हज्या दुस्मानांचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासणाक ताकता. तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडिनाका. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हरएकलीं देवाच्या हाताची रचना. आमकां हरएकल्याक देवान ताच्याच सारक्याची आनी स्वरुपायाची गन रचल्यान ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताका वळखूंक आनी मेल्या उपरांत सासणाचें जिवीत सोडूंक. असलो देव आमकां फावो जाल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिवया. असल्या देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडून कुर्सार ताचें बलिदान अर्पून तिसऱ्या दिसा जिवान जावन आमकां नवो बरवसो दिला. ह्या पास्काच्या काळार आसांव आमी हरएकलीं जावन आसांव पास्काचो लोक आनी हाल्लेलुया आमचें गायन देखून हर एक दिसा हर एक घडये सोमयाची स्तुती आमी करी जाय. सोमयाची स्तुती केल्ल्यांत आमच्या जिविताक कितें गरज आसा तें सगळें आमकां फावो जाता. सोमयाच्या मोगांत आमी सदांच रावूंक प्रयत्न करया, कित्याक तोच सोमी आमचे सांगात आसा. तो आमचे तावन पयस ना, खंयी पयस ना. तो आमचे बोवारींच आसा आनी ह्या उंड्या रुपार आमचे थंय तो आसा. ताचें दर्शन आमकां दिता. देखून तो सगळ्यांनी आसचो देव. तो केवल एकडे आनी एकडे म्हूण न्हय, ही सगळी पृथ्वी ताची. खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात, थंयसर हांव आसा म्हूण सोमयान सांगलां. तर परत सोमयाचें हजारपण आमचे मोदें आमचे थंय येरां थंय सर्वां थंय आमी बगून गावया एक कन्नड गीत इरुवनागी इरुवाता. सोमेस्तांनी उबी रावचें संतोष भरीत आमची ताळयो पेटोवन आमी हें गीत व्हडा संतोशान गावचें. गीत नंबर 31 पान नंबर 23 स्वादी सक्रामेंता बुकांग. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಿನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವನ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, सगळे आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेसू, अगलाब जेसू, स्तुती जेसू, आराधना जेसू, वंदन जेसू, अर्गान जेसू, अर्गान जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमयाची स्तुती आम्ही करना साव. या घडये देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. सांत पावलूनु रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5. बावडता वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतींची येता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उदेशी देवा सोवें आमकां वैभव लाभतलो म्हणून बरवोसो धर्न उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्टां अनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायक वाट करतात.
सोंसणीकाय आमची तिरासाण पारकूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवोशाचें मूळ जावंक पावता म्हणून आमी जाणाव. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलोलो काळ वेळ पावताच कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. हे कोर्त्या मनशा पासून मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो, पूण नितीवन मनशा पासून तूं ससारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. दयकन बसा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी हर एकलीं पास्काच्या काळार आसांव. आमी हर एकलीं पास्काच्या काळार आसांव. कित्याक म्हळ्यार आयतारा दीस आमी पास्कांचें फेस्त आचरण केलें, जेजूच्या जिवानपणाचें फेस्त. देखून आमकां हर एकल्याक जेजूच्या जिवानपणांत भागीदार केलां. आमी हर एकलीं जेजूच्या जिवानपणांत वांटेलीं जाल्यां हो जावन आसा आमचो बरवोसो. देखून आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान मेळ्ळां. आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान मेळ्ळां गे. कितल्या जाणां मेळोना. आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान मेळ्ळां. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आमी हर एकलीं सोमयाचीं भुरगीं जाल्यां, देवाचीं भुरगीं जाल्यां, पवित्र सभेचे सांदे आमी जाल्यां. पवित्र स्नाना मुखांतर आमी जेजूच्या मरणांत आनी जिवानपणांत वांटेलीं जाल्यां. मरणाक मरोन जिवानपणाक आमी उठल्यां. तो जावन आसा भावार्थ आमचो पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत आमकां शिकयल्लो. देखून आमी हर एका दिसा हर एका घडये जेजूच्या जिवानपणाचो अनुभव आमच्या जिवितांत जाता आनी करूंक जाय. प्रत्येक जावन आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, ह्या दिसांनी इल्लेशे कश्ट चडल्यात म्हणटात न्ही गे. हर एकल्या थंय इल्लेशे कश्ट आसात. कश्ट आमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणटा हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र. कश्टांत हांव कोणाकी सुकारी मारूंक जायना. जेजूय ताचो कुरीस सांडून ताका वेची ताळणी आयली. पूण जेजू कितें म्हणालो जाणांत, बापा तुजी खुशी जावं, म्हजी खुशी न्हय. गेत्सेमानी मळ्यान ताकाय असल्या कुर्साच्या मरणांत हांव सुकारी मारूंक एका रितीची ताळणी आयली. पूण जेजू म्हणालो, बापा म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वयले हे कश्ट निवराय, ही काल्स तूं म्हजें हांव निवराय. पूण म्हजी खुशी न्हय बापा, तुजी खुशी जावं. जेजून बापाच्या कुशेक काल्तिमान घाली. देखून आमकांय हो पास्काचो काळ जेजूच्या जिवानपणांत आनीकी सडीत विश्वास दवरून जिवोंक आपोवणें दिता. देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र, भोव आपुरबायेचें पत्र. आनी तातूंत 5वी ओळ आमकां सांगता, बरवोसो आमकां निराशी करिना. पळय हांवें सांगलें, बरवोसो आमकां निराशी करिना. होप डज नॉट डिसएपॉयंट अस. हेरां आमकां निराशी करूंक पुरो न्ही गे. जिवितांत आमची भाव भयणी थोडे फावटी आमकां निराश करूंक पुरो, आमची वडील आमकां थोडे फावटी निराश करूंक पुरो, मनीस आमकां निराश करूंक पुरो. पूण देव आमकां केदाळाच निराश करिना. निराश केल्यार तो देव गे ना. देवान निराशी करूंक साध्यच ना, निराशी करना. देवाचें कामूच आमकां बरवोशान भरचें. देवाचें कामूच आमकां धैर्य दिवचें. देवाचें कामूच आमकां संरक्षण दिवचें. देवाचें कामूच ताचो मोग आमच्या काळजांनी वचचें. देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. इल्लोसो न्ही, वचचें म्हळ्यार कशें वचचेंत न्ही गे. देवान आमच्या काळजांनी दराळ मोग ओतला. देखून आमी निराशेचीं जावची न्हय. निराशा आमच्या काळजा मनांनी आसल्यार देवाचेर आमी बरवोसो दवरून जिवोंक आसा. देखून आमी हर एकली बरवोशाची व्यक्ती जाय, बरवोशेची मनशां जाय. देखून आमकां पळयत आसतना जेजू जिवान जाला म्हण हेरांक कळा जाय.
थोडे म्हणटे आमकां पळयलें जाल्यार हेरांक डावट येता जेजू जिवान जाला गी आनी की मरणांत तासा गी म्हूण कित्याक म्हळ्यार जाबार पोटी आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार बेजार पावता निराशा दाखयता आमकां कांय नाका म्हूण बगता सोलवणी येता आसतना आमी हें कित्याक असलें जिवीत म्हूण न्हू आमी साबार पोटी पुरपुरता देवा तावन पयस वेता पूण देव आमचें तावन पयस व्हरना वचना देखून न्हू जेजूच्या जिवानपणांत आमी बरोसो दवरून जिवोंक आमकां देवाचें उतर आपोवणें दिता देखून न्हू कश्ट येता आसतना आनी आमकां देव लागीं जाय देखून न्हू आयच्या वाचपांत सांत पावल रोमाकारांक बरोवन भोव आपुरबायेन सांगता आमच्या कश्टान वरांती आमी संतोश पावता साबार पोटी आमकां कश्ट येताना संतोश पावोवंक इल्लेशे तितले कश्ट भोगतात न्ही गे तितले चलीच न्ही तुमकां कश्ट येताना तुमकां संतोश जाता गे कितल्या जाणांक तुमकां कश्ट येताना संतोश जाता ना साबार पोटी आमकां कश्ट येताना आमकां बेजाराय जाता आमकां सोलवणी आमच्या दोळ्या मुखार येता जालें सगळें संपतलें म्हूण आमी चिंता पूण उडास दवरया कश्टा उपरांत संतोश आसा कश्टा मदें संतोश आसा कश्टा मुखांत आमची इल्लीशी परिक्षा जाता आनी की आमच्या बागेवनपणांत आमकां वाडोवंक आमकां आदार जाता एम्माउसाच्या वाटेर आसले ते 2 जाण शिस निराश जावन जेरुसलेम सांडून एम्माउसाच्या वाटेर वचून आसले आनी जेजू खुद्द तांचे मदें आयिल्लो आनी तांकां सगळें मोइजे तावन सुरू करन नव्या सोल्ल्या म्हणसर कितें सोडवणीचें काम देवान कुशी वेल्लें तें सगळें अंतांत आनी तांकां ताणें कळीत केलें आनी आखरेक काळोख जावन येता आसतना कितें म्हणालें एम्माउसाच्या वाटेचे शिस 2 जाण तूं तुज्या वाटेन वचो आमी आमच्या वाटेन वेता म्हणाले गे कितें म्हणालें सोमिया सांज जाली आनी आतां बेगीनच दीस बुडतलो देखून तूं आमच्या सांगाता राव सोमिया तूं आमच्या सांगाता राव आमच्या निराशपणान तुवें आमकां एका रितीचो बरवोसो दिलाय तुजी उतरां आयकताना आमकां कितें गे भोगलां देखून तूं वचनाका तूं वाटसुरो जावन आमकां वाटेर मेळ्ळोय आमचे इल्ले कश्ट तुवें आळू केल्याय आमकां तूं आयकलाय देखून तूं वचनाका तांकां जेजूची वळख मेळो ना जाल्यार जेजूक ते म्हणाले सोमिया तूं आमच्या सांगाता राव स्टे विथ अस लॉर्ड इट इज इवनिंग सांज जाली तूं आमच्या जिवितांत राव तांच्या जिणयेंत खरेंच सांज जाल्ली कित्याक निराशपण तांच्या जिणयेंत रेवड घालनासलें सगळें आखेर जालें जेजूच्या मरणा उपरांत सगळें आखेर जालें ह्या सोमिया फाटल्यान आमी गेल्ले वेस्ट न्ही गे सगळें वेस्ट जालें आनी कांय फायदो ना आमी आमच्या कामाक या कांय आमकां कांय कितेंय जातलें पळया म्हूण अशें आसलें पूण केदाळा जेजून तांचे मोदेगांत उंडो मोडलो त्या दाळा तांणी ताची वळख धरली उंडो मोडटना जेजूची तांकां वळख मेळ्ळी आनी त्या दाळा तांकां कळीत जालें तो जेजू म्हूण त्या दाळा तो तांचे तावन अदृश्य जालो पूण तांकां जिवानपणाचो अनुभव मेळ्ळो कितें तांणी केलें तुमी जाणात एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या 2 शिसांनी कितें केलें जिवान जेजूक भेटल्लेंच उंडो मोडटना ताची वळख तांकां मेळिल्लीच वाट धरून ते मुखार गेले समागी वाट धरून मुखार वचोनात परतून फाटीं आयले संतोशान येदोळ म्हणसर निराशपणांत वचोन आसले जेरुसलेमांत हांव एम्माउसाच्या वाटेक 7 मैलां पयस जेजून तांच्या शिसांक आनी सगळ्यांक सांगलें हांव जिवान जातलो आनी म्हज्या पवित्र आत्म्याक धाडटलो हें सगळें सांगलें पूण तांकां तें कितेंय मोतीक येवना आनी आतां जिवान जेजूक भेटल्ले ते एम्माउसाचे 2 शिस नव्या बरवशान फाटीं येतात म्हाका दिसता धांवून गेले कोण ना न्ही गे येदोळ तांकां थंय तावन जेरुसलेमांत हांव एम्माउसाची वाट कितली मैलां 7 मैलां म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक तांकां कितली मैलां तितली चड म्हूण बगुल्लें जावंक पुरो पूण केदाळा जेजू जिवान जेजू तांकां भेटलो आनी बरवशाचो संदेश ताणें तांकां दिलो ते फाटीं आयले धांवून फाटीं आयले आनी थंयसर गलिलेयाक गेले ते जेरुसलेमाक आयले थंयसर आसल्या शिसांक ते मेळ्ळे आनी आमकां वाटेर कितें घडलें तें सगळें तांणी तांकां कळीत केलें अशें नव्या बरवशान बरोवन
शिसांगी नवो बरवोसो दिवंक ते सकले तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचो बरवोसो आमकां निराशी करिना देखून हांवें आनी तुमी सदांच त्या जेजू थंय विश्वासी रावा जाय कश्ट आनवार आयिल्ल्या वेळार आनीकी चड विश्वासी रावा जाय कश्ट आयल्यार देव आमचे दोन पयस आसा म्हूण अर्थ न्हय कांय थोडे आनीकी आमकां आमच्या जिणयेंत इल्लेसो आमचो भावार्थ गुंड करूंक देवा थंय आनीकी विश्वासी रावोंक आमचे कश्ट थोडे फावटी आमकां उपकाराचे जातात देखून आमी सदांच आज हे देवाचें उतर नियाळत आसतना आमचे हर एक कश्ट जावंक पुरो ल्हान व्हड पिडा शिडा आमकां कळीत आसा ते सगळें जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया कित्याक बरवोसो आमकां केदींच निराशी करिना आमी बरवोशाचीं भुरगीं जावन सदांच जियोंक प्रयत्न करया ह्या 4 दिसांच्या यात्रेक पयणार आमी आसाव हे पयण सदांच सोमया सांगाता समकोवया आमचो सोमी आमकां आमच्या पयणार सांगात दिता एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या त्या दोगां शिसांक वाटसुरी तो जावन तो आयिल्लो पूण आमच्या सोमयाक आमकां आमी जणाव ताका आमी वळखलां पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांत ताका आमी आमचो सोमी आनी सोडवणदार जावन स्विकार केला हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या उंड्यांतल्या जेजूक आमी खरेंच ताची कूड म्हणून सेवताव असलो सोमी आमच्या सांगाता समकाता आमकां तो बरवोशाची यात्रेकां जावंक ह्या मागण्याच्या वर्सा उलो दिवन आसा तर ताचें आपोवणें आमी स्विकार करया आमच्या कश्टां मदीं ताचो सांगात आमी सोदया थोडी मिनटां मावून रावया असल्या बरवोसो दिवच्या जेजूक आमच्याच उतरांनी मौनपणी अर्गां दिवया मोगाच्या न्हू आमचो सोमी आमच्या सांगात आसा आमकां तो केदींच निराश करिना एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या शिसांनी जेजूक सांगलें सोमया तूं आमच्या सांगाता राव तर आमी त्याच सोमयाक सांगया सोमया तूं आमच्या सांगाता राव आमची जबाब जावं दी सोमया आमच्या सांगाता राव सोम्या आमचे संगता राव पिडेंत आसतना सोम्या आमचे संगता राव अनवरांक संपडताना सोम्या आमचे संगता राव एकसुरी जाताना सोम्या आमचे संगता राव निराशी जाताना सोम्या आमचे संगता राव बावडतान दंडळताना सोम्या आमचे संगता राव दूख सोसूंक मेळताना सोम्या आमचे संगता राव कश्टांक सांपडताना सोम्या आमचे संगता राव समस्यांक बली जाताना सोम्या आमचे संगता राव जिणयेन सोलवताना सोम्या आमचे संगता राव रिणांत बुडताना सोम्या आमचे संगता राव आर्थीक समस्ये आमकां दोस्ताना सोम्या आमचे संगता राव कुटुंबान शांती समाधान नास जाताना सोम्या आमचे संगता राव अपप्रचार जाताना सोम्या आमचे संगता राव वायट आयकोंक मेळताना सोम्या आमचे संगता राव दुर्सोण्यांक टिकांक उंडी जाताना सोम्या आमचे संगता राव पदकाक सांपडताना सोम्या आमचे संगता राव दिसपडतो ग्रास सोडूंक कश्ट भोगताना सोम्या आमचे संगता राव आमच्या मोगाच्यानी आमकां सांडताना सोम्या आमचे संगता राव उतार प्रायेक लागून कोनशाक पडताना सोम्या आमचे संगता राव येरांक आमी एक वजें जाताना सोम्या आमचे संगता राव वायट सवयांक सांपडताना सोम्या आमचे संगता राव तर आमच्या जिणयेचे तोडी घडिता आमचे कश्ट एक घडी भर आमच्या उडासा काडया मौनपणी ते जेजूक आमी समर्पून दिवया सोमया तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण सांगया आमच्या हर एका घडितांनी सोमी आसा आमी एकसुरे न्हय म्हणलें आमी उडास दवरया तर थोडी मिनटां परत आमी मौन सांबाळया आमच्या जिणयेचे कश्ट मौनपणी जेजूक समर्पून दिया
आतां हांव तुमचे वयर पवित्र केल्लें उदक शिंपटायतलो त्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागची. सर्गीच्या आत्म्या आमचेर देवून ये म्हूण आमी गावचें. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. दी म्हाका दी म्हाकानी शांती समाधान परचिवी. दी म्हाका दी म्हाकानी शांती समाधान परचिवी. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. दी संतो दी मैपा स्वाद मनाक म्हाका दी उल्लास. दी संतो दी मैपा स्वाद मनान म्हाका दी उल्लास. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. देवोन ये वाळोन ये. देवोन ये वाळोन ये. अर्गां तुका सुमियां जेजू. अर्गां तुका सुमियां जेजू. ओगळाप तुका सुमियां जेजू. ओगळाप तुका सुमियां जेजू. स्तुती तुका सुमियां जेजू. स्तुती तुका सुमियां जेजू. आराधन तुका सुमियां जेजू. आराधन तुका सुमियां जेजू. जय जय तुका सुमियां जेजू. जय तुका सुमियां जेजू. होसाना तुका सुमियां जेजू. होसाना तुका सुमियां जेजू. होसाना तुका सुमियां जेजू. होसाना तुका सुमियां जेजू. हर्षितां तुका सुमियां जेजू. हर्षितां तुका सुमियां जेजू. वर्णितां तुका सुमियां जेजू. वर्णितां तुका सुमियां जेजू. वाकणतां तुका सुमियां जेजू. वाकणतां तुका सुमियां जेजू. दिनवासतां तुका सुमियां जेजू. दिनवासतां तुका सुमियां जेजू. दिनवासतां तुका सुमियां जेजू. दिनवासतां तुका सुमियां जेजू. आराधन तुका सुमियां जेजू. आराधन तुका सुमियां जेजू. मान तुका सुमियां जेजू. मान तुका सुमियां जेजू. स्तुती तुका सुमियां जेजू. स्तुती तुका सुमियां जेजू. वाकणणी तुका सुमियां जेजू. वाकणी तुका सुमियां जेजू. वैभव तुजो 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 सुमियां जेजू. हालेलुया. 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 देखन बसा. ह्या जिवितांत साबार संगतींक आमी भियेतां. देवाक भियोवच्या की मनशांक आमी भियेतां. हय मो साबार पोटी आमी देवाक भियेना कित्याक देव दोळ्यांक दिसना. पूण मनीस आमच्या मुखारच आसात. मनशांक पळयतना भियेता आमी. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता तुमी मनशांक भियेनाकात. देवाक भियोवन चला. आमच्या हर एकल्याचे प्रॉब्लेम कालेंगे म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी मनशांक भियोवन चलता. देखून देवाक भियोवंक आमकां साध्य जायना. म्हणजे आमच्या मुखार आसची आमचींच मनशां देव आमकां पळोवंक मेळना. पूण भावार्थांत आमी ताका वळखून घेता आमचे मदें तो आसा म्हूण. देखून आमी मनशाच्या हातान पडच्या बदलाक
कोणाच्या हातान पडचें बरें? देवाच्या हातांत. देवाच्या हातान पडल्यार देव आमकां कितें करता? मोगान सांबाळटा. कशें वेचीक पूत पाटी येत आसतना ताचो बापोय राखो नासलो पळया. देवाचें उतर आमकां सांगता बापोय पूत पोइस्तावन येताना येवचें पळयता खंय. ताचो अर्थ कितें? रात आनी दीस म्हाका दिसता जेवण समेत जेवीन आसतना आपल्या वेचीक पुता खातीर तो राखो नासलो आनी तो पोइस्तावन आयिल्लो तें पळोवन तक्षण तो धांवलो आनी ताका ताणें वेंग मारली. सगळो तो मेळो जाल्लो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. कित्याक तो दुकरांक सरो नासलो. दुकरांची गाण म्हाका दिसता त्या ताच्या पुताक ही लागल्ली जावंक पुरो. पूण बापोयक ही गाण म्हणून जावना. कित्याक बापोयन ह्या पुताचो भरपूर मोग केल्लो. केदाळा मनीस मनशाचो मोग करता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आमी कोणूच हेरांचें उणेंपण पळोवंक वचना. बागार मोगूच आमकां दिसता. वेचीक पुताच्या बापोयच्या जिवितांत तशेंच जाल्लें. सगळें वगडावन आपणाचें नांव पाड केल्ल्या पुता थंय बापोय बरेंच पळयता आनी बापोय म्हणटा तो मेल्लो आज जिवान जाला. देखून ताका ताच्या पांयांक मोचे घाला. पुश्टी पाडो मारया गम्मत करया. कित्याक म्हजो पूत मेल्लो आज जिवान जाला. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो असलोसो अनुभव आमकां जेजू थंय रावल्ल्या वेळार जाता. आमचो सोमी आमकां पयस धांवडायना पूण लागींच आमकां ताच्या वेंगेंत आरावन धरता. कित्याक तो जावन आसा आमचो मोगाचो देव. ताची काकूळट आमच्या जिणयेंत भरपूर रितीन देंवोन येता. कित्याक ताचो मोग ताणें आमच्या काळजांनी ओतला. देखून आमचो बरोवचो आमकां निराश करिना. देखून आमी केदींच निराश जावचें नाका. आमी कितलीं ग्रेस्त जेजूच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावन आसाव. आत्मीक दृश्टीन आमी अरियेकलीं ग्रेस्त जावन आसाव. ह्या संवसाराच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त ना जावंक पुरो वडणी तें गरज ना. पूण सोमयाच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावन रावोंक प्रयत्न करया. कित्याक ताचो मोग अपरिमीत मोग शर्तविणय मोग मोल बांदूंक नातलो मोग ताणें आमच्या काळजा मनांनी ओतला. तर त्याच मोगांत रावोंक आमी प्रयत्न करया आनी सोमया थंय विश्वासून रावोंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक तसो सोमी आमकां सांगता भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका म्हज्या भयणी, भिये नाका म्हज्या भावा, हांव तुजे सांगात आसा. हांव तुजे सांगात आसतना तुका कसलेंच भेना. देखून आमच्या जिणयेचें समर्पण ह्या घडये आमी करया आनी गावया गीत भिये नाका म्हज्या बाळा. मुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आधार. भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आधार. मुखातूस दवरून म्हजो हात दितां तुका म्हजो सांगात. मुखातूस दवरून म्हजो हात दितां तुका म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आधार. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आधार. आमकां बेदिसतना कंत आमकां भोगतना एकसुरो जावन कोणूच नास म्हणटाना सर्वांनी सांडून घाल्लो अनुभव जाता आसतना सोमी आमचे सांगात आसा. बीन तुका दिसताना खंत
भोगताना बेन तुका दिसताना कण तुका भोगताना एकसुरो आसून कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांगसोना केदीच सांगसोना भिये नाका मुझ्या पाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार भिये नाका मुझ्या पाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोसताना निराश जावन बरवो सोसणतना पातयेणी चुकोवन सोलवणी येताना केदींच सणसो ना हांव केदींच तुका सणसो ना पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोसताना पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरवोसो सांडताना पातयेनी सुखोन सलवोनी येताना केदीच सांगसोना हांव केदीच सांगसोना भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार दुस्मान आमकां गेणटाना सैतान आमकां सबार पोटी नडताना पत्कान पडोन काळीज रडताना नाली साई बघून लज दिसताना सोमिया तूं आमकां केदींच सांडिनाय दुस्मान केणटाना सैतान नाडटाना दुस्मान केणटाना सैतान नाडटाना पत्कांत पडून काळीज रडटाना नालिसाई बघून लज दिसताना केदींच सांगसोना हांव केदींच सांगसोना भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार मुखार तुझं दुरून मोजो दिता तुका मोजो सांगात भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोच्या तळा आधार देखन दिंबी घालात मोगाच्या नो
सोमयाची स्तुती आमी केली, ताचें जिवीत दिवचें उतर आमी आयकलें आनी आमकांच ताका आमी समर्पून दिलें. आमच्या जिणयेचे कश्ट पिडा शिडा आमी ताका समर्पून दिली. तर आतां थोडी मिनटां मौन रावया. कितें ह्या घडये सोमयाक आमी समर्पूंक हांगासर आयल्या तें सगळें आमचें कुटाम, आमचे कश्ट आनी संकश्ट कितें आमकां दोसता तें परत जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया. भियोवचें नाका सोमया लागीं सांगूंक, कित्याक आमचो सोमी मोगाळ दयाळ बोगसूंक सदांच तयार. त्या जेजूस अशें आमी सांगया, आमकांच ह्या घडये समर्पून दिवया. आमची सर योजना, आमच्यो सर मुखल्या दिसांनी जावंक आसची आमच्या कुटुंबांनी कार्यक्रमां सगळें जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिया. प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमकां कितें गरज आसा, प्रत्येक जावन बरो पावस ह्या दिसांनी दग सडल्या, आमकां एकल्याक बऱ्या पावसाची गरज आसा. जेजू ताचो काकुळतीचो पावस ह्या दिसांनी भरपूर मापान आमच्या प्रकृतीचेर धाडून दी म्हूण खालतेपणी आमी ताचे लागीं मागया. तशेंच ह्या दिसांनी 10व्या क्लासीची भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात, जें कितें ताणीं बरयतात, कितें सकट तीं शिकल्यांत तें तांच्या मोती काडून बरें करून बरोवंक तसो जेजू ताच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सक्तेन तांकां बरोवन दी म्हूण मागया. कामाच्या सोदनेर आसच्या आमच्या सर युवाक युवातींक बरीं कामां लाबोवन दीत म्हूण मागया. पोरगांवांत आसच्या आमच्या सर भावा भयणींक तांच्या कामांत संतोष तृप्ती भद्रती मेळोवन दी म्हूण खालतेपणी मागया. एक घडी बरो आमच्या उजव्याक आमच्या दाव्याक आसच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया. Sacramenta sășteană-mă căruia Urviliatea rupa bodla novioriti adaria Sălbon vecea ăscăt vișvia Baba tace boldivia Să-și-mi baba tăși-mi spăta Vâlasani sutiza Pădvi măima săsna E ca stalea însita Tu ca dogai cea spirita Să mă să-mi navalta. Amen. प्रार्थुया. ये देवा बिची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोवो कर. सोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. मोगाच्यानो ह्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसा आमी मागया बाबा रीव रॉड्रिगस
सांत पाऊल वाडो ताच्या जिवितांत ताका जायतें बरेंपण मेळ्ळां त्या खातीर आमी अर्गां दिवया देवाक. क्रिसल विनोला डिसोजा अर्गां जावन सांत फ्रांसीस पयलो वाडो. स्टेल्ला रॉड्रिगासानी कुटाम अर्गां जावन सांत बस्त्यां वाडो. विनीता रॉड्रिगास अर्गां जावन सांत थोमास वाडो. बेनेडिक्ट रेबेल्लो अर्गां जावन पोंपोई दुसरो वाडो. मोंतू पिंटो बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक फातिमा दुसरो वाडो. अल्विशा क्लिओना डिसोजा 11व्या वर्साचो जल्मा दीस बोंदेल ताका बरो जल्मा दिवस आमी मागता. वेरोनिका डिसोजा मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत सांत बस्त्यां वाडो. जुलियाना नाजरेत अर्गां जावन पेरमुदे. लेनिटा बेंगलूर बऱ्या तरान बाळंतेर जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. आमची तेसावां ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमकां एकल्याक एका नाय एका रितीन जायतें बरेंपण मेळ्ळां देखून आमी आयच्या दिसा जेजूक प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका अर्गां दिवया. मोगाविन्या संगी आमी आयल्या संतोष वोटांनी अर्सम बापा तुका वेदी मुक्ती आमी जमल्या स्तुती गाव तुची धन्या देवा. देवानी धनी तू आमच्या या काळजात आनी आमच्या या मनात वागंता बापा तुका भेटूंक मोगावचो आमच्या काळजात. मोगाविन्या संगी आमी आयल्या संतोष वोटांनी वचूंक बापा तुका वेदी भोंवती आमी जमल्या स्तुती गावन तुजी धन्या देवा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवानो आनी भयणींनो, सुमी जेजू खरोच जीवन जाला. पास्काच्या फेस्ताचे परब आमी आचरण केल्या आनी आयच्या दिसा सुवार्ता आमकां सांगता फेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें गी म्हणून. फेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें तें आमी पळोवचें. हेचें तें पयलें वाचप तें आमकां सांगता फेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें म्हणून. आनी दुसरें वाचप वांजेलान तें आमकां सांगता मरी मगदलेनान कशी सोदना केली आनी सोदनेचो फळ जावन जेजू तिका कसो मेळ्ळो की म्हूण. सवाल आमी सोदना करता गी. ह्या दुसऱ्या कडेन सांगता हांव सोदना करूंक ते आयच्या सुवार्तेंत आयच्या प्रसंगांत आमी जाणा जावचें. आदारलेल्या सर सुकी आनी पातकांचो उडास काण देवा लागचें बक्षणें मागया आनी आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार करया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत केवळ सदांच आमकां बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Kakut ke, Somia kakut ke, Krista kakut ke, Krista kakut ke, Somia kakut ke, Somia kakut ke. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्गींच्या पद्मेदा देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून. आम्ही तुका वाकरता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुधा. सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मांडून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तुम पवित्र, एकलोच तुम ईश्वर, एकलोच तुम परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, ये पास्क परबेंत आमचे असत कायक तुवें आमकां गटायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरेत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गेंच्या देण्यांनी अदेक भर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय, तोच सर्गार संपूर्णेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासबोट चलयता सासणाच्या सासणा. दमदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रीस केल्लो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीण जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेल्या बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर दमदूता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीचे? तोळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तोळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या. तुमकां
आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्यांक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचे उतार हे पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उतार खरें स्पोरे सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासी पोनाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त असलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतले निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सर्वेस्पराची वाट पळेवंक आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचे ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचेर देवो तुजी दया. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. Alleluia, 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 Alleluia. Diso aiso सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास कर आमी पावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ मरी फंडा भायर रावन रडताली. रडत तिणें भागवून फंडा भितर तीळण पळयतना
धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक तांणी काडून व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी गुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हण लेखून ती ताच्या लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मरिये म्हणालो. ती ताचे थंय घुवन म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ. जेजू तिका सांगे लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका, हांव येदोळ बापा सरशीं चोडोन वचोंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव चोडोन वेतां म्हूण तांकां सांग. मगदलाचे मरियेन वचून आपणे सोमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचे उतर. आकणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पास्काच्या काळार आमी आसाव. जीवन जेजूचो संतोश आमी वांटून घेता आनी अशें हाल्लेलुयाची व्यक्ती आमी जाल्या, संतोश भरीत आसलेली व्यक्ती आमी जाल्या. 40 दिसां उपरांत सोमया जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आनी 50व्या दिसा फेंतेकोस्ताचें फेस्त आमकां थोडे दीस आसात. पूण हेचें पयलें वचप फेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें गी म्हणून, पयले फेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें गी म्हूण आमकां सांगता. एक दीस फेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रोन जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचें सगळें घराणें दुबावाविणें जाणा जावं. आतां हो पेद्रो पळयात. पेद्रो सोमयाचो सीस 3 वर्सां ताच्या सांगाता आसलो. सोमयाक इन्कार केल्लो. कोम्यान सात घालच्या पयलें 3 फावटी हांव ताका हांव त्या मनशाक वळखच ना म्हणलेलो मनीस. मागीर वचोन आपली चूक रडलेलो व्यक्ती. बिवकुरो, शिसांपैकी मालगडो, पूण सर्गेच्या राजाच्यो चावयो ताकाच मेळिल्ल्यो. पळया, एका मनशा थंय बरे गुणी आसात, अवगुणी आसात म्हणून पेद्रोक पळयतना कळटा. आनी असलो पेद्रो बिवकुरो सोमया जेजूक कुर्सार मारतना ताच्या सांगाता नातुल्लो दावुल्लो. म्हाका कांय पडटीत जाल्यार 4 मार, म्हाका कांय कुर्सायतीत जाल्यार बेस्ट थिंग इज टू गेट आउट. ताच्या उपरांत हाची काणी जाली. कुर्सार मरण जालें. 3 वर्सां घुवल्लें तायलें. व्हडलें व्हडलें एम्बिशनां दवरनाशिल्लें. मिनिस्टर जाय, पोर्टफोलियो बरो मेळा जाय. जेजू अजापां करता, लोक येता, रास पडटा. कसलो एक संतोश, कसलो आनंद हेंच बरा चिंतून आशिल्ले. आतां कोण्णीनान तो मेला. त्या देखून 2 जाण एमावसाच्या वाट्यार गेल्यात तांच्या बिझनेसाक. उरले खंय खंय आसात.
थोडे लिपोवन रावल्यात कांय सोतीत जाल्यार आमकां म्हणून आनी 50 दीस उतरले 50 दीस उतरले आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मा तांचेर आयलो आनी ते धैर्यान भरले खंय ते आसले थंय सगळ्यांक तांचे वयर उज्याच्या जिबाच्या रुपान पवित्र आत्मा तांचेर देवलो आनी थंयसर एक परिवर्तन जालें बदलावण जाली आनी सगळ्यांचे शिसान थंय बदलावण जाली पूण आज पेद्रोच्या विशयान सांगलां पेद्रो बदलावण जाल्लीच आतां लिपोवन भितर रावना शिदा भायर आयलो आनी सुवार्ता परगटोवंक लागलो स्वामी जेजू खरोच जिवान जाला हांवें ताका देखला हांवें ताका अनुभव केला तें तुमकां हांव सांगूंक कांय लजना दाखचना तुमी ताका कुर्सार मारलो जुदेवानो तुमी ताका कुर्सार मारलो पाप करत नासलेल्या व्यक्तीक कुर्सार मारलो आनी हाचे परिणाम जावन ताचें रगत तुमी वरयलां देखून तुमचेर तें बेस्तलें तितलें आयकल्लेच थोडे भक्तिवंत भियेले आनी त्या वेळार तो म्हणालो पेद्रो म्हणालो पातक रडा आनी जिणी बदला ह्याच उतरांनी स्वामी जेजून 3 वर्सां आदीं ताचें मिसाम आरंभ केल्लें 6 मार्काचो पयलो अध्याय पातक रडा आनी जिणी बदला तेंच उतरां आज पेद्रोन उपयोग केलीं आनी थंय आशिल्लो लोक म्हणालो आमी कितें करी जाय तर आमी कितें करी जाय तूं म्हणटाय आमच्या लोकान जुदेवानींच ताका पाप करता नासलेल्याक कुर्सायलो निश्ठूर मरण दिलें आनी आमकां आमी पातकी जाल्या तर आमी कितें करी जाय ससनाचें रास तुका जाय जाल्यार तुवें कितें करी जाय तेंच उतरां उलय जेजून इसारलेली त्या तरणाट्याक तो ताच्या लागीं आयिल्ल्या वेळार ससनाचें रास जोडूंक हांवें कितें करी जाय ससनाचें रास तुका जोडूंक जाय जाल्यार तुवें देवाचे उपादेश पाळी जाय 10 उपादेश पाळी जाय ते हांवें सगळी पाळल्यात व्हेरी गूड एक्सलंट भारी बरो व्यक्ती तूं तुका संपूर्ण जावंक मन आसा जाल्यार तुजें आसलें सगळें वीक दुर्बळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर कशें जालें सुवार्ता कितेंय सांगना त्या विशीं तो कितें करून गेलो म्हणून ताच्यान जालें ना म्हणून आमी चिंतचें आनी हांगासर आज वचचो लोक विचारता ससनाचें सूख जोडी जाय जाल्यार ससनाचें जिवीत आमकां मेळत जाय जाल्यार पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू थंय आमी एक जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय ताका आमी कुर्सायला आतां जालें कुर्सावन जाला तो मेला पूण आमी आतां कितें करी जाय पातक रडा जिणी बदला एक विशय तितलें केल्यार पुरो गे तर आतां उरलें कितें करी जाय देवाचे उपादेश पाळा तितलें केल्यार पुरो गे तर आमी कितें करी जाय पेल्याचो मोग करा तर आमी कितें करी जाय पेल्याची सेवा करा तर आमी कितें करी जाय दान धर्म करा तर आमी कितें करी जाय पुरो कितें भावना आसलेलें हेरां लागीं वांटून घेया आनी त्या वेळार तुमकां ससनाचें सूख मेळटलें आनी त्या संदर्भार 2025 वर्सां आदीं पेद्रोन तांकां म्हळें पवित्र स्नान घेया पातक सांडा पवित्र स्नान घेया आनी एकाच दिसा सुमार 3000 जण स्वामियाचो पाटलाव करूंक पवित्र स्नान घेवंक तयार जाले कित्याक तांणी जेजू थंय जीवन जेजू थंय तांचो सडवंडार देखल्लो तांणी केल्लीं सदनां
तांकां सोदनेद्वारी तांकां जेजू मेळिल्लो असल्या जेजूक तांणी आपणायिल्लो. आनी आयच्या सुवातेर आमी दिश्ट घालची जाल्यार सांजुवान बरयलेली सुवार्ता ती. मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणलें जेजून. सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. सोदीचे सोदिनातलें कांय मेळटा. डिस्कवरी चॅनल पळयलां तुमी, पळोवंक बारीच बरें दिसता. डिस्कवरी म्हळ्यार सोदचें, सोदना करचीं, नवी नवी सोदना. त्या चॅनलान तुमकां पळय नासलेल्यो वस्तू पुरो पळोवंक मेळटात. दर्या पंता कितें आसा, वयर अंतराळार कितें आसा, नवी नवी संशोधनां पुरा दिसतात. सोदना करचें. त्या घरायांनी जेजू जल्मल्ल्या वेळार नेकेत्राक पळयलें. हें एक विशेश नेकेत्र. कितें गे घडलां त्या देखून आमी सोदना करया. ह्या नेकेत्राक सोदून 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 आयले. हेरोदेच्या आस्थानान तें चुकलें. तांचें प्रयत्न तांणी उणें करूं ना, प्रयत्न तांणी सांडूंक ना. नेकेत्र आमकां दिसना आनी फाटीं वयचें म्हणून ते वचोनात. तांणी वचोन राजपटांत वचून विचारलें, आमी एक नेकेत्र पळयलां, ताचो फाटलाव करना आयले हांव, पूण हांगा येतना दिसना, खंय आसा गे म्हूण तांणी विचारलें. प्रयत्न केले. निमाणें तांकां कळ्ळें बेतलेहेमान. गेले ते परतून तांकां नेकेत दिसलें आनी बेतलेहेमाक ते गेले. सोदना केल्ल्यान तांकां मेळ्ळें. सोदना तांणी अर्द्यार रावयल्लीं जाल्यार ते बेतलेहेमाक पावते नात, ते जेजूक पळोवंक शकते नात. आमच्यो वस्तू भायर पडटात. कोणाची एक चावी भायर पडल्या, आनी कोणाची एकल्याची घराची चावी पडल्या, आनी एकल्याची रिक्षाची चावी पडल्या. उठ्र वस्तू भायर पडल्यात. थोड्यांचे ID कार्ड भायर पडलां. मस्त बटे मेळटात आमकां, थंयसर हाडून दितात. थोडे पर्स भायर पडल्या. कितें करता आमी? सोदना करता. खंय दवरली, खंय म्हणी मिसप्लेस जाल्या. आमची तकली उरल्यान मागीर वचना, तांदून तसची पॉकेटींतूच तसची. ताचे भितर आसा एक 10,000 बो गेले न्ही. ID कार्डा, लायसन्सा पुरा गेले. अखेरीक सोदना गेली, कांय मेळिल्लें ना. अर्न घालें कोणाचेर, सांतान तो न्ही. तूं भायर पडिल्लें पुरा सोदून दिताय, तुका 500 रुपये. एक मीस हांगायता, दाबाजी एक मीस आनी तुजें काम जालें. सोडलें. सांतान तोनीच्या नांवार घालें. थोडे बडी मेळटा, थोडे मेळना. मेळ्ळें सांतान तोनी गर्गा, मेळोना काले करचें, कांय करूंक जायना. पूण सोदना आमी कर्नच आसता. सुवार्थेंत आमी पळयलां भायर पडलेलें नाणें त्या स्त्रीयेन केली. सोदना घेतली, सारून हाडून आयली, झाडलें, पुसलें. कशें म्हणी कर मेळटा की ना गे म्हणून पळया म्हणून. म्हळ्यार घरा भितर पडलां. त्या देखून तिणें सोदलें आनी तिका मेळ्ळें. खंय एक कडेन पडलां आनी खंय एक कडेन लायट आसा म्हणून लायट आसल्या कडेन सोदल्यार मेळना. कोणी एकलो बेप्पाचो सोद करतलो. खंय भायर गेलां, हांगासर सोदता कितें, हांगा लायट आहा न्ही, थंय लायट आहे. खंय भायर पडलां थंय मात सोदीचे, त्या वेळार मात्र मेळटा. त्या देखून हांगासर स्त्रीयेन सोदना केली आनी तिचें भायर पडलेलें नाणें मेळ्ळें. हें आमकां सांगता की प्रयत्न केलें, परिश्रम केले आनी ताच्या प्रयत्नाचो आनी परिश्रमाचो फळ जावन ताच्यो वस्तू तांकां मेळ्ळ्यो. तर आतां विशयाक आमी येवया. मगदलाच्या मरियेन कितें केलें आज सुवार्ता सांगता. मगदलाच्या मरियेन तिका सोम्या जेजूक मेळोंक जाय आसलें. तिची निर्जीव कुडीक ताका पळोवंक जाय आसलें. तिणें मिसळणी, रक्तंबळ मिसळणी हाडिल्ली ताच्या कुडीक माकूंक. पयले दीस तिका जावना, देखून सकाळीं उठोन फांत्यार तिका समान राती न्हीद पडोवना. हेंच चिंताप केदळ माथ्यांत तागी म्हणून. आमकां म्हणटा थोडे पटी आंब्याचो रूख कोता न्ही,
व्हडले आंब्या रुखाचेर आंबे पडटना सकाळीं पंत्यार कोणें उठचें धांवचें काळोख जाल्यार काय आमकां परवाना नाजाल्यार आमकां कांय पांयांक जीवदाळ तें म्हणटा न्ही आंबे पडच्या वेळार जे जीवदाळ म्हण चिंता हांवें सकाळीं उठून पयलें वचून आंबे मेळटा की पळयता हांवें धाकट्या भुरग्यांक गुर्त आसचें ना आतां व्हड जालें आनी पळय आमकां दवरलें आमी दवरलें कितले बटी आसत कोण पयलें धांवता ताका मेळटा मागीर आयिल्लो काय आंबे पडोंकूच नात म्हूण चिंता पयलीं आयिल्ल्यान गेल्यात देखून 4-5 भितर आमी आंबे इंचून जाले सोदना गेल्ल्यान मात मेळ्ळें आनी लेट कर न्हय आळसायन न्हिदल्यार आनी तुका हें मेळटा हेका आंबे मेळटा ते मेळनात वेळार उठ जाय तशेंच आमच्या मागदलाची मरी फांत्यार उठोन धांवली थंय येत आसतना तिच्या मतींत आतां शिळा कोणें लोटोवची येदी व्हडली दवरल्या काही ल्हान गे काही 4-5 जाण जायचे ताका तेजो म्हणसर कालें करचें थंय वचून बसचें गे हेंच चिंतून येतना अरे शिळा लोटल्या फंड उगतो आसा 2 जाण बसून आहात एकलो तकले कडेन एकलो पांया कडेन मनीस ना ते म्हणाले तो जिवन जाला जीवन जावचें कालें म्हणून हिका करेक्ट गोत्तू ना पण आयदोळ पर्यंत कोणी जीवन जावना मेल्लो त्या देखून जीवन जाल्लो कावलें म्हूण चिंतलें ताणें सांगलेलें कितलें हिका अर्ज जालें ही म्हाका गोत्तू ना रडोंक सुरू केलें पयलें रडली रडोंक सुरू केलें परतून तितलें म्हणटना जेजूस थंय फाटल्यान आयलो आनी कित्याक रडताय बाये म्हणालो आतां तिका ताळोय कळना कित्याक म्हळ्यार टेन्शन तितलें आसा टेन्शनार मस्त जाणांक आमकां तशेंच जाता आमी कालें करता म्हणून गोत्तू ना थोडे बटे नारळा तेल घालून फोण्ण दिवच्या बदलाक चिमणे तेल घालून फोण्ण दिल्लें आसा टेन्शन साकरे बदला मीठ घाल्लें आसा चाय पिठा बदला सासांव घाल्लें आसा 4 जाणांनी घालां आसतनाच कळटा म्हाका एकवटी नाल्यार एकवटी घालां हांवें एकवटी गेल्लें तिके काळोख आसतना सासांव घाले चाय पिठो म्हणून काळोख समा फुल्ल लायट नातलो घालें आनी वयर येना म्हणटा घालें सासांव आनी साकर आनी मीठ मस्त घाल्ली मस्त आनी घाल्या म्हूण चिंता हांव कित्याक म्हळ्यार कळटा रे पळोवंक तशें घडटा फांत्यार तशें बरा घडटा आनी एका ताळो कळयलो ना ताचो जेजूचो इतलो तें उलयला तो जाल्यार ताळो कळयलो ना कांय ताळो बदलूंक गोत्तू ना थोडे फावटी दुसऱ्या ताळ्याक उलयतात न्ही कितेंय जावं मरये म्हणल्यार घडले ते शब्द तिच्या कानांत एका मनशान मोगाच्या मनशान आपोवचें ताचो ताळो तिका समजलो कित्याक जेजून मस्त बडी मरये म्हणून तिका उलो केल्लें हो ताळो दुसरो कोणाचोच न्हय जेजूचोच आनी ती घुवली आनी रब्बोनी मेस्त्री म्हणाली थंयसर तिणें ताची वळख धरली ताच्या उपरांत कितें घडलें म्हूण आयची सुवार्थ आमकां सांगता हें पुरो जावंक कारण एकच प्रयत्न सोदना आनी प्रयत्न जो मनीस सोदता आनी प्रयत्न करता ताका मेळटा जरी तरी आमच्या जिवितांत आमकां जेजू जाय आमी सोदना करीत जाय तो खंय मेळटा पवित्र पुस्तकांत मेळटा आंगडी मेळना आंगडी मेळचें घालें लोणचें ताच्या उपरांत सिमेंट सामान तें पुरो मेळटा पवित्र पुस्तकांत जेजू मेळटा देव तेंपलांत जेजू मेळटा म्हज्या भावा आनी भयणींतय जेजू मेळटा म्हज्या सवेच्या मनोभावान जियेल्यार जेजू मेळटा हांवें हेरांचो मोग केल्यार जेजू मेळटा आनी जेजू मेळ्ळ्यार मात्र म्हाका सर्गेचें राज मेळटा त्या देखून सोदना रावय नाकात आज पाद्रेपाचो शर्मम आयकल्ल्या उपरांत सोदना आनी चड करीत जाय आनी जेजूक आमचो कणगे जाय अशें करूंक जाय आशिल्ली कृपा आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी जोडून घेवया आमेन. Somya Dinoswaya Bukant, page number 121, C34.
मुखाच्या नदान बरो मुखाच्या थवान पेटो हाडून आयल्या कानिको गे बापा मोगांत्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले धन दिलवें सगळें आमचें वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मुखाच्या नादान बरो मुखाच्या धवान पेटो हाडून आयल्या कानिको गे बापा मोगंत्यो मुखाच्या नादान बरो मुखाच्या धवान पेटो हाडून आयल्या कानिको गे बापा मोगंत्यो सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सरस्वती देव म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी विबाडिना जावच्याक आनी सर्गेचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तुमचो आमकां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी दे सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूर्ण दे करून या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या अनादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Dulparanso serves por to Segani somsa bolla tuja Oi baba Un sergi tukaje Un sergi tukaje Serves por acena बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर्ग. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. पवडतसो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे बर्स जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बगेवन सुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां, बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हांव जावन आसा पुनर्जीवनपण आनी जीव. कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. असली बरवशाचीं उतरां उलयल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयिल्लीं आमी समेस्तां सुभागी. सम्या ते म्हजे भितरल्यान बाब म्हाका फोवना पूण तुज्या कास्त्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. सोम्या दिनवसुया बुकान पेज नंबर 182 D66. Jivitasो kusvar samsaraso somme Jesu muso Divikanan poso atmektan bagomso yekmat asro muso Jesu गोळ्या बोळ्या तो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया धयेन तूं पाव म्हाका जेसू गोळ्या बोळ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया धयेन तूं पाव म्हाका करीवन करीस जीवित आमचे करे मीठ पृथ्वीचे पुनर्जीवन पोनकीत आमच्या पूर्वजाचे देणे ख्रिस्त रायाचे जेसू गोळ्या बोळ्या जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया धयेन तूं पाव म्हाका
प्रार्थुया. सरपदवेदरा देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक अमलीक देणें तुवें आमकां फावो केलें. तुजेंच भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां चाकोंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां सरकार तुजें सूख बगूंक तयार कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सरपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात पुनर्जिवंत जेजू क्रिस्ताची शांती वांटून घेवंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. Bonsuam paudusria, unitam serbuktin tuka, Krista sarkya borya goळ्या, Devek mokshikai tuamka, Ake bonsuam paudusria, unitam serbuktin tuka. Krista sarkya borya goळ्या, दैविक मोक्षिकै तुमका. दैविक काकूट आमकां उगडली, कडवोळेची महिमा शिकयली. कुर्सा सोगू जियेवन जिविता, इंडाक तुज्या दिली व्हड मेलपां. Bonsuam paudusria, unitam serbuktin tuka, Krista sarkya borya goळ्या, दैविक मोक्षिकै तुमका. सर्गींच्या बापा, भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी. म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूंक. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दया करून बसा. मोगाचें न्हू जायतें बरेंपण आमकां हर एकल्याक जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन लाभलां. देखून हांगासर आमी आयल्या देवाक अर्गां दिवन आयच्या ह्या प्रत्येक दिसा रिवा म्हणलें आमची धाकटें बाळ, तिका किडनीचे समस्ये आसले. तांणी मागल्लें जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर ती हांगासर आसात. तांचे कुटुंबा बराबर हांगासर आयल्यान तांणी मागल्लें जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आनी तांणी मागल्लो उपकार मेळ्ळा. ह्या रिवा बाळाक किडनीच्या समस्यांतावन संपूर्ण बरी भलायकी दिल्या म्हूण सांगूंक ती आज संतोश पावतात. तांच्या सांगात आमी देवाक अर्गां दिवया. परतें बरेंपण ह्या बाळाच्या जिवितांत जालां. मुखल्या दिसांनी आनीकी बरी भलायकी ह्या बाळाक आनी तिच्या आवय बापयक कुटुंबादारांक भरपूर मापान देव फावो करून दी म्हूण आमचें मागणें. तशेंच बेंजार मुदी भायर पडुल्ली मेळ्ळे खातीर अर्गां दिल्यांत. बऱ्या तरान येवन पावुल्ल्याक सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत. वायटांतावन निवारलेल्याक एका कुटुंबान अर्गां दिलां. बरें काम लाभुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत.
एका तरणाट्याक न्हिदेच्या समस्यांतावन बरेपण जोडुल्ल्याक विशेष रितीन अर्गां दिल्यांत एका तरणाट्यान आमाल पियोण्यातावन सुटका लाभुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत ह्या आमच्या भावा भयणी बराबर देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या महान संता मुखांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेपण तांणी देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर उबी रावात. बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आमा बसोत विनत हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिकां आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी चिणी जिवोवंक आमकां गुमो कर. तुजी बागेवन चिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. आनी प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन साबार गरजो घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. तुमचे पैकी साबार जाणांनी जायतीं तेंसांवां हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत तीं हरपिल्यांत तीं सगळीं देव ताच्या विशेष कृपेन तांकां फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें. सेकंड PUC फलितांश बरें येवंक आनी BSc नर्सिंगांत गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक मागलां. एका भावाक बऱ्या भलायके खातीर मागलां. एका भावाच्या गांठीचें ऑपरेशन आयज जावंचार आसा. संपूर्ण बरेपण जावं दी म्हूण मागया. बरी सैरीक आनी बरो फुडार मेळोवंक दोगा जाणांनी वाटेचे समस्या परिहार आनी घराक लायसन्स दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक एकल्याक भलायके बरीत भुरगें फावो जावच्याक एकल्याच्या आंगार आशिल्ले किलॉयड आनी फिब्रॉयड गूण जावच्याक एकल्या स्त्रियेक बरी भलायकी आनी दिसपट्टी काम करूंक सकत एकल्या नामाल पियोण्यातावन बरें जावंक एकल्याक बरें शिकोवंक मोत एकल्याक ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट मेळोवंक आनी एका कंपनींत बरें काम परमनंट काम मेळोवंक मागलां. क्रिएटीन नॉर्मल येवंक आनी आर्टाची दूख उणी जावंक एका भावा खातीर. परगांवांत बरें काम मेळोवंक वायट संवयांत हांव सुटका. 10व्या क्लासीच्या भुरग्याक परीक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक गिन्यान आनी बरें फलितांश. एकल्याचें MBA शिकप बऱ्या रितीन जावच्याक. सर अनाथा खातीर मागलां. दुयेंस जावयाक बरें काम मेळोवंक. एका कुटुंबांत संध्यांक आसची खातीची पिडा गूण जावंक. एकल्याक टेन्शनांत हांव बरेंपण मेळोवंक. MBA बरें फलितांश. सुनेचो बाळंतेर बऱ्या रितीन आनी नॉर्मल जावच्याक. भुरग्याचे मोशनाचे समस्या परिहार जावंक. एकल्या भावान सिगरेट सोडून बऱ्या संवयेंत जियोवच्याक. बरी जिणये सांगातीन मेळोवंक. बरें काम मेळोवंक. काजारी जिवितांतले कश्ट आळू जावंक. जावयाचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक आनी रीण फारी करूंक तांक. भुरग्याचें अट्ट आनी किंकराट्यो उण्यो जावंक. घरांत समाधान. गोवा आनी बायले मदें समाधान लाभच्याक मागलां. एक घडी बरो मौन रावया. आमचे काळजा मनांत आशिल्ले इरादे जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र सर्गीच्या बापाक आमी समर्पून दिवया. तूं आमकां पाव येवकरिस्तसो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं.
नामान मरिये कृपेन बरलेले सुमी तुझे संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सुमयाचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कष्टान दुकान आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच सुपरी तुजो सेवक भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगवान जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुझ्या परजेन बगूंक आनी बवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो मोगाचनो तुमकां परत हांव ह्या पुंतळाक मोगान स्वागत करता आयच्या ह्या बागी दिसा मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन हर्ता बरीत प्रसंग दिवन आमी सदांच जेजूच्या सोदनेर आसूंक जाय आमचे सोदनेचें पयण आमी केदाळाच रावून जो म्हूण भोव आपुरबायचो प्रसंग ह्या पास्का काळाक सजिल्लो दिला आमच्या पून शेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बाब तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आमच्या मदें जायतीं बेतानी ज्युनियर सिस्टरां आसात फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव ती हांगासर नाझरेत होम ओल्ड कॉन्वेंट रोड थंयसर नाझरेत होम आसा थंय तांकां तरबेती फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव आसली आनी थोड्याच दिसांनी ती परत तांच्या प्रोविन्साक पाटी येतात तांची सेवा दिवच्याक तांकां समेस्तांक हांव तुमच्या नांवान तांच्या मुखल्या सेवेक सर बरें मागता वी विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द ज्युनियर सिस्टर्स मोगाच्या नो हांगासर ह्या शुक्रारा दीस सांजेर 4:45 वरांक तेर्स नोवेन मीस आनी आराधन आसा तशेंच ह्या म्हयन्यांत हेर शुक्रारांनी हांगासर सांजेचें मीस आराधन आसतलें हें तुमच्या गमनाक हर एका मंगळारा हांगासर तेर्स आराधन मीस आनी नोवेन आसा तुमकां समेस्तांक आपोवणें आसा ही बरी खबर एकामेका तुमी दिया ह्या राजेच्या दिसांनी सडी संख्यान हांगासर येवन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र जेजू तावन जायतें बरेंपण तुमच्या कुटुंबांत तुमी मागोवन काणगोवचें आमचो सांत जुवांव पावल दुसरो सांत जावन ह्या वर्सा 10 वर्सां संपतात
एप्रिलाच्या 27 तारखेर ताका सांत म्हूण पासारुल्लो 2014 इस्वेंत हें वरास आमच्या इपुनशे ताची 10 वर्सां संपतात आनी ताची सांत जावन 10 वर्सां संपतात. थंय ताच्या उडासा खातीर आमी एप्रील म्हयन्याच्या 30 तारखेर हांगासर अर्ध्या दिसाची रेतीर मांडून हाडल्या. एप्रील म्हयन्याच्या 30 तारखेर नोवेनाच्या दिसाच सकाळी 9:30 वरां तावन दनपारां 1 पर्यंत देखून ह्या रेतीरेकी तुमी व्हडा संख्यान येवचें ही तारीख अमानत करून दवरा. मुखल्या दिसांनी आमी हाचे विशांत सडीत मायेत दितेले हांव. एप्रिलाची 30 तारीख तुमी आमकां दिवच्या सर सहकाराक आनी बरेपणाक आमी तुमचो उपकार बावडटाव. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी ह्या पास्का काळाचे रास उल्हास पाटयता. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां स्पॉन्सर दिल्ल्या जेवणाक आनी तशेंच मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतेले हांव. मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापानी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती तांकां दिचय म्हूण उपकार मागता. बाबा रीव रॉड्रिगास सांत पावल वाडो आयच्या दिसा ताच्या नांवान ताच्या बाप्पा मम्मीन हांगासर आमकां धर्मार्थ जेवण दिलां. तांचेर जुवांव पावल दुसरो भरपूर आशिर्वाद मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें. क्रिसल विनोल्ड डिसोजा सांत फ्रांसीस पयलो वाडो. स्टेला रॉड्रिगास आनी कुटाम सांत बोस्त्यां वाडो. विनिता रॉड्रिगास सांत थोमास वाडो. बेनेडिक्टा रेबेल्लो पंपय दुसरो वाडो. मोंतू पिंटो फातिमा दुसरो वाडो. अल्विशा क्लिओना डिसोजा बोंदेल 11वो जल्मा दिवस ताका आमी बागी जल्मा दिवस मागता. वेरोनिका डिसोजा सांत बोस्त्यां वाडो. जुलियाना नजरेत पेरमुदे. लेनिटा बेंगलोर. सोमेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी सेवपेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागचो. सर्गींच्या मोगाळ बापा पुनर्जीवनपणाची परब आचरण करून 2 दीस जाले आनी तुजी बरी खबर आपोस्तलां मुखांत्र प्रत्येक रितीन पेद्रू मुखांत्र आनी मगदलाच्या मरिये मुखांत्र सगळ्या लोकांक पवित जाली आनी आमी ती आज आयकली आनी स्विकार केली. आमच्या जिवितांत निरंतर प्रयत्न करी जाय आनी सोदना करी जाय म्हण तुवें आमकां शिकयलां. ही शिकवण आमच्या जिवितांत जियोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना आतां दनपाराचो वेळ जालो. जेवणाचो वेळ. आमी सेवच्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी तें पवित्र कर. तें आमकां सक्तेन बरोवन आनी चड बरीं कामां करूंक चड उमेद मेळशें करून दी म्हण आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी हांगासर आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. Bon subão pau दुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तो आपुरबायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तो आपुरबायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो
श्रेष्ठ गवळी पवित्र बेसो Krista dai vugdong pulo dillo Eucharistan so mokshi kailo Bhaktum bhage bon morieso Shresh gowli povesa beso Krista dai vugdong pulo dillo Eucharistan so mokshi kailo Bhaktum bhage bon morieso Bhage bon zuba paudusro Santu adunikanantlo Karnatyanto apurbayeso Kutmakdo bodrasro Sarvang sarman vallo Karnatyanto apurbayeso Kutmakdo bodrasro Sarvang sarman vallo Krista so patla korum preranto Boksane zorcha kamka adasto Kutmani ek zorcha karanto Daivika kulti so bhaktato Krista so patla korum preranto Boksane zorcha kamka adasto Kutmani ek zorcha karanto Daivika kulti so bhaktato Bhage bon subam paudusro Santu adunikalanto Karnatyanto apurbayeso Kutmakto bodrasro Sarvang sarman vallo Karnatyanto apurbayeso Kutmakto bodrasro Sarvang sarman vallo Mughalpata sove Avukar Maria Shirva Devamka Bhagyavan Swam Paul Dusrya आम्हापासून विनंती कर Bhagyavan Kutsacha Kurven Varam Kamcha Deva Amcha Andasmanantle Apache Patachani Pavitra Atmache Nave आमेन. गुड़ी होगी हम कहीं पैसे दे ना कम